पीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब पीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है। एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। हे आता पहिले राजभवन असले आता लोकभवन झाले असा म्हणजे हांगा केन्नाय वचू शकता कोणूय हांगा परमिशन वचू लागना पण राजभवन असताना परमिशन असले आता लोकभवन झाला हे लोकां भवन आमकां कोण अडवू शकना आमी केन्ना वचूं आमचे प्रॉब्लेम आसा आमी केन्ना वयतले आता देशाक आणीबाणीचो प्रश्न आसा प्रत्येक कडेन म्हणजे सगळे कॉलेज जाल्ले आसा स्टेट गव्हर्मेंट कॉलेज जाल्ले आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट कॉलेज जाल्ले आसा त्याचो जाप विचार जेची नजरे हाड दिवपाक वयता आमी गव्हर्नरा फुड्यान आनी हे आमकां अडयतात पराच्या नोटिसान आज राजभवनाक फुडें इतले मोठे संख्येन ते हांगा पावले पूण पयलीं म्हणजे राहुल गांधीजी तर्फे आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस तर्फे सगळ्यांचे हांव आभार मानता ते राज्य सुद्दां जावन आमी आयज अकस्मात राजभवनाचेर आयज हो मार्च केलो तेजें कारण म्हणजे काल गरजे भायर जे स्टुडंट्स देशभरांतले पीसफुल प्रोटेस्ट करताले त्या सगळ्या भुरग्यांक काल पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो आणि तेजेर फॉल्स FIR रजिस्टर करून खूप जाणांक अरेस्ट करून पुलीस सतयतात आणि त्या खातीर आमचो लिडर देशाचो लिडर राहुल गांधी खरगेजी हे सगळे एक जावन प्रायम मिनिस्टराच्या घरा मुखार तेणी बसका मारली तेंच्यो बेजिकली 3 डिमांड आशिल्ले आणि ते प्रायम मिनिस्टरा कडेन म्हाका 3 डिमांड मागताले पयलो डिमांड तेंचो आशिल्लो जे आमचे लोकशाहीचे हायेस्ट टेम्पल पार्लमेंटाक आमच्या ज्या तरेन 152 धा वर्सांक पेपर लीक जाले 25 भुरग्यांनी सुसायड केलो 9 करोड भुरगे अफेक्ट जाले हांकां न्याय दिवपा खातीर आनी अशें परत घडूंक जावचें न्ही हाची तोखणाय घेवपाक पार्लमेंटान फूल डिस्कशन ह्या विशयाचेर मागलें पूण शेमफूल बीजेपी सरकारान आनी पार्लमेंटाच्या स्पिकरान ते अलाव केले ना ही तांकां लज आसा नंबर 2 काल ज्या भुरग्यांचेर लाठीचार्ज जालो आनी तांचेर FIR रजिस्टर जाली तेंची सगळ्यांची FIR फाटी घेवपाची ही आमची राहुल गांधीची दुसरी मागणी आशिल्ली आनी तिसरी मागणी द HRD मिनिस्टर हेल्थ एड्युकेशन मिनिस्टर ज्या मिनिस्ट्रीच्या खाली पेपर लीक जातात आणि ह्या पेपर लीक जावन हजारो भुरगे सफर जातात आणि जे कोण श्रीमंत भुरगे आसात ते 25 लाख दिवन 30 लाख दिवन 40 लाख दिवन ते पेपर विकते घेतात एंड एग्जामीक ते पास जातात आणि बाकीचे जे मेहनत केल्ले भुरगे आसात जे दिसाक 10 वरां 5 वर्सां भुरगे जे अभ्यास करतात तांकां कांयच मेळना आनी हांकां न्याय दिवपा खातीर कोणे तरी जबाबदारी घेवपाची आनी आमचे HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाणें राजिनामा दिवपाची ही मागणी करपाक जेन्ना आमच्या लिडर राहुल गांधी थंय पावलो ताका ज्या तरेन पुलिसांनी अरेस्ट केलो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन देशाचो आनी ताका ज्या तरेन तेणी उबारलो तेच्या नाकांतल्यान रगत काडलें अशा तरेच्या आमच्या लिडराक अरेस्ट केलो त्याचो निषेध करपाकूय आमी आयज राज्यपाला कडेन वयतालो कारण राज्यपाल हो देशाचो आमच्या केंद्र सरकारचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आणि आयज हे मॅजिस्ट्रेट आणि पुलीस सांगतात की राज्यपाल खंय न्हिदला आता गव्हर्नमेंटाची ह्या गव्हर्नमेंटाची सगळ्यो जे कामां आसात ती रातची 12 जातात गेल्यो 4-5 ट्रान्सफर ऑर्डरी पळयात त्यो रातच्यो 11:30 आनी 12 ऑर्डरी इश्यू जाल्ल्यो आसात डिफेक्शन आमचे पयलींचे 10 आमदार आनी मागीरचे 8 आमदार जे व्हेले ते रातचे 12 स्पिकराचे ऑफिस ओपन करून व्हेले आणि हे रातचे सगळे चोरपाचे काम आसा ते सरकार रातचो करता आणि खंय गव्हर्नर न्हिदला म्हणून सांगतात आणि तेणी सांगला आमकां आतां गव्हर्नरा आतां मेळपाक मेळना आणि फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर आमकां तेणी अपॉइंटमेंट दिल्लें आसा सो आमचो हो प्रोटेस्ट जो आसा मार्च जो आसा तो आमी कंटिन्यू करतात आणि राज्यपालाक फाल्यां आमी सकाळीं
10 वरांचेर त्यांनी तुमचे हुजीर सगळ्या हुजीर मॅजिस्ट्रेटान सांगलेलें आसा की 10 वरांचेर आमकां फाल्यां तेणी अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा. देशाक एकूच पार्टी आसा, देशाक एकूच पार्टी आसा जी अनकॉम्प्रमाइज बीजेपी कडेन फायट करता, नरेंद्र मोदीक एक्सपोज करता आनी तो लिडर राहुल गांधी. दुसरो लिडर देशाक ना. आता आम्ही बसून डिस्कस करतले आमची मुखाली रणनीती. आता आम्ही फाल्यां 10 वरांचेर आमचे 5 रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां मेळटले. फाल्यां आमकां मॅजिस्ट्रेटान सांगलेले प्रमाणे 5 जाणांक फाल्यां गव्हर्नरा कडेन जे आमचे मुद्दे आसा ते आमी गव्हर्नरा कडेन दवरतले. आता मॅजिस्ट्रेटान जरी आमकां एश्युरन्स दिला कॅमेराच्या फुडल्यान, तरी आमी ताका परत कन्फर्म करपाक विचारला की जरी तूं कॅमेरा फुडल्यान आमकां एश्युरन्स दिता की गव्हर्नर फाल्यां आमच्या डेलिगेशनाक मेळटलो आनी जे आज देशान हे लोकशाही विरोधी वातावरण आसा आनी जे डिक्टेटरशिपाचे आज स्टेप्स बीजेपीन घेतल्या ताजे बद्दल आमकां रिप्रेझेंटेशन फुडल्यान धरून दितलो म्हणून जाल्यारूय आमी ताका ती गजाल ताचे कडेन क्लियर केल्या की देशाचे होम मिनिस्टर अमित शान कांय वर्सां फाटीं मोदीची डिग्री अख्खे नॅशनल मिडिया फुडल्यान दाखयल्ली कितें एम आनी कितें बी कसली ती, पण ती अजून कोण सोदल्यार कोणाक मेळना, तसलें जावचें ना न्हय काय म्हणून तें ताचे कडेन आमी कन्फर्म केला. ताणें म्हणलां तशें जावचें ना म्हणून गॅरंटीड आमकां मेळटलो म्हणून. सो फाल्यां सकाळीं आमकां कळटलें कितें जाता तें. तुमचे मुद्दे हांगासर कितें मांडटले तुमी जेन्ना फाल्यां मेळटले तेन्ना? आमचे कॉन्क्रीट मुद्दे कितें आमी फाल्यां मांडटले जे देशान आज विद्यार्थी आणि युवा जो वर्ग आसा तो दिल्ली जंतर मंतर आणि बाकीच्या पार्लमेंटार मार्च केलो आणि आपले तांच्यांनी मुद्दे मुखार दवरले. ते मुद्दे मुखार तांकां दवरपाक वचचे पयलीं तांचेर लाठीचार्ज केलो, तांचेर आतंकवादी असलेले भशेन अटॅक केलो. आमी सगळ्याक चित्रां पळयल्या, ऑटोमॅटीक एसॉल्ट रायफल्स आनी हे घेवन टियर गॅस शेल्स घेवन, जशें की कोण नक्सलायटांक अटॅक करता म्हणून कळना काय टेररिस्टांक मारपाक रावल्या म्हणून कळना. कित्याक अशी आमी परिस्थिती केन्ना पळोवंक नासली. देशाचो सेक्युरिटी फोर्स विद्यार्थ्यांचेर आनी युवकाचेर आर्मात आणलेलो, जाल्यार त्या परिस्थितीन आमचो जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन ज्यो मागण्यो सरकारा मुखार दवरलेल्यो ते भुरग्यांक न्याय दिवपा खातीर, तसोच HRD मिनिस्टराचो मुद्दो आसलो रेजिग्नेशनाचो, ते सगळे मुद्दे आज आमचे लिडराक राहुल गांधीकूय तांच्यांनी अरेस्ट केला, ताका इंजर्ड केला. देशाचे जर लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जर ते इंजर्ड करूंक शकता आनी असो जर रातचे उखलून व्हरूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता आमचो देश बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा जे कॉलॅप्स जाल्ल्यो देश आसा अफगाणिस्ताना सारखे ताजे पंक्तीन व्हरून बसोवपाचो बीजेपी हो प्रयत्न करता. आता हे जंतर मंतर प्रोटेस्ट जाता तेन्ना लोक वयतात तेन्ना इतलो लोक जमलो तेन्ना तुमी लाठीचार्ज करतात आनी आमी पळयला की तो ट्रक हाडलेलो आनी फातर भरून ट्रक हाडलेलो आनी एक डॅमेज गाडी हाडलेली. मागीर दाखोवपाक सगळे हे लोकांनी केले म्हणून लोकांचे फातर मारपाक कोण जाणा कितें चलताले थिंगा. ही स्ट्रॅटेजी आनी मागीर लोकांक भुरग्यांक इन्सल्ट करपाक सांगपाक टर्मायट म्हूण आनी कितकेच कसले उतरां. यू हॅव नो रिस्पेक्ट. तूं लोकां फोटोईन तुम निवडून आयले, आतां तुमकां दिसता तुमी सामके हिटलर जाले. आज राहुल गांधी कितें केला ते, ही इज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज नॉट सिम्पली वन प्रोटेस्टर. तो गेलो भुरग्यां पासत, तो गेला उलोवपाक देशा पासत. अँड वेन ही इज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन यू मस्ट नो टू ट्रीट हिम विथ रिस्पेक्ट. तूं अरेस्ट करूचोच जाले पासून. There is a way to do it. You don't drag him, you don't injure him, and you don't hurt him. We have all come here to stand in solidarity with the protesters, with the protesting students and our leader, Rahul Gandhi, and we will stand by him because he is feared by the Modi government and the BJP.